सारजोरा हरित क्रांती हाडपा खातीर 65,000 चौखण मीटर पडीक शेतजमीन लागवडी खाला हाडपाचो निश्चय थळाव्या शेतकारांनी घेतला। सुमार 30 वर्सां उपरांत सारजोरा 65,000 चौखण मीटर पडीक शेतजमनीत भात रोवपाक शेतकारांनी सुरवात केल्या। फादर जॉर्ज कार्दोस हांणी फुडाकार घेवन ही पडीक शेतजमीन भाताची लागवडी खाला पुनरुज्जीवीत करपाचें थारायलें। फादराच्या एका उल्याचेर थळाव्या शेतकारांनी एकठांय येवन भात रोवपाचो शुभारंभ केलो। फादराचो फुडाकार आनी शेतकऱ्यांच्या ह्या उपक्रमाची थळावो आमदार क्रूज सिल्वान तोखणाय केली। So Father George has taken this initiative, although this project has not come to my office, so I'm not aware of anything that is going on here. But when I see this, that it is fenced and everything, such a big expenditure is being taken by, I think it's Kumdad and Father George and maybe the farmers together. So still, Father George has told me something around 65,000 square meters of land is going to come under paddy. So it is good that to see that there is some revival of paddy growing in Sarzora. Since it's happening in a... It is a good initiative taken by the farmers of Sarzora together with the Kumdad and Gaonkars. ही जायतीं वर्सां आमची शेतां रोवंक नासलीं पाड आसलोलीं, सो तें पयलीं आमचे पुर्वजांचे शेत रोवपाचें ट्रेडिशन आसलें आनी सगलो लोक आमचो शेत रोवन आमची पोटां भरतालो। म्हळ्यार आतां जायतीं वर्सां जालीं कोणें रोवंक ना। आतां कुमदादीन मुखार सरोन गांवकारां बराबर आनी शेतकारां बराबर हो इनिशिएटीव घेयला एंड इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल इनिशिएटीव टू मेक सारजोरा ग्रीन. And with the cooperation of the farmers, with the cooperation of the Shetkar, we are going to expand. They told me they are going to expand, and in some few years we are going to see Sarzora green. It is a good initiative, and I congratulate the farmers, and I congratulate the Kumdad. Good initiative. And Father George from Don Bosco has given us his support. So he is doing everything for us. With his support, we are going ahead. The help of Father George, the आमचो advocate Agnello. तशेंच थिंगाय last 35 years ती रोयना आसलोलें. तें कल्टिवेशन स्टार्ट केलें आतां लाखांनी ऑलमोस्ट मोर दॅन लायक थिंगा कल्टिवेशन जालां फाटलीं 2-3 वर्सां भितर. तेच्या फाटल्यान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी काय सावजारा आमचो आनी एक क्लब जाल्लो पंचायती सायडीन कोण आमगे पंचायत रियांनी केल्लो. सो थिंगाय कल्टिवेशन आतां फादरांनी केलां आसतलें. प्लस आतां तुमचें हें स्टेप मोर दॅन 65,000 स्क्वेअर मिटर तुमी आफ्टर 30 years. सो तुमकां सभासकी दिता आमचे कोमदाद सावजारा गांवकार आनी तेच्या शेतकारांक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.